टाइम ना बरोबर पण त्यांचे आपला स्वतःचा विचार करून असताना या सगळ्या मतदारसंघाचा विचार करून आपला निर्णय घेवपाक जाय। हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हेजेर परत विचार करचोच। असा आपण जाल्यार ना आनी गेली जाल्यार कोणाची पयली घेता युती करची नाही करची हो त्यांचा प्रश्न असा तर आम्ही ते भायर उरल्या म्हणून मये मतदारसंघ खंयच्याय परिस्थितीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकूच उरोंक जाय। आम्ही गेली 10 वर्सां जाली कार्य करता आणि ते एक 4 महिने झाले भितर आयल्या आणि ती तिकेटी दावेचेर थोपटा पळय न्हू हे म्हाका तरी कशेंच मान्य ना। आमकां एमजीचो सीट आमचे पाटेक आमच्या ग्रुपाक मेळटलो हितून खंयच तडजोड जावची ना। आमची पुरेपूर ताकद जी आसा आमी लायतले की ही टिकेट जी आसा ही एमजीकूच मेळपाची आमचो प्रयत्न चालू उरता। जे आमचे श्रेश्ठी आसा तेंच्यांनी तेजो विचार करपाक जायो की बाबा पार्टी खातीर खंयचो सीट आमकां जायो जो सीट कंटिन्युअसली आमच्या हातीन फुडें उरो शकता। हो मोगोचो बालेगी जाय त्या खातीर सगळ्या मताचे लोकांचे मत पडले की एक आतां आमी हो मतदारसंघ शिवनिशाणेचेर आनी मोगोनूच लडोवचो। ऑफकोर्स अजुनूय युती जावंक ना। युती ही इन प्रिंसिपल जाल्या खंयचो सीट खंय तो अजून तसो कागदोपत्री जावंक ना। हो मये मतदारसंघ मोगोचोच चिन्हाचेर मोगोचोच उमेदवार निवडून येतलो अशें म्हाका आतां आशाच न्हू उमेद जाल्या आनी हें हांव पक्षश्रेश्ठीक शक्यतो बऱ्या शब्दांनी सांगपाचो प्रयत्न करतलो। दुसरे वाटेन जेएसएमाचो अध्यक्ष आनंद शिरोडकार म्हणटा मयेचो सीट हो जेएसएमाचोच। युतीच्या उलोवण्या वेळार खंय सुदिनान तशें उतरूय दिला। माझ्या मते अशें कांय ना कारण ढवळीकर बाबान स्पश्ट सांगलेलें आसा मोगोचे जितले म्हणून थंयसले सिनियर ज्युनियर कार्यकर्ते जे आसा ते पूर्णपणे आमचे उमेदवार मयेचे गोवा सुरक्षा मंचाचे प्रोफेसर आत्माराम गांवकरा वटेन रावतले आनी हो आमी हे जे आसा मतदारसंघ तो नक्की निवडून हाडटा त्या बद्दल कांय म्हाका दुबाव ना। वास्को एमजीन ऑफिसाचें उक्तावण केलें उपरांत कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो। तो भिवपाची कांय गरज ना। हांव तुमकां एकूच सांगूंक शकता आमी आयज नशिबान आहा सुदीन भाई जो आहा आमचो फुडलो गोंयचो मुख्यमंत्री जातलो हांगासर सादी ठाकून सांगता सुदीन भाईचे हात आमी हांगा बळकट करया। येणारी 4 तारीख इलेक्शन आहा तुमी अशेंच जशें येयल्या पण ही संख्या न्हू तुमच्या आनी कोणाक सोयऱ्यांक हें करून आमकां हो हें इलेक्शन जिखोवपा जाय। जिखोवपाक एकूच रिजन आहा की गेली 5, 10, 15 वर्सां आमी सतत दुसरे सांग हेका सपोर्ट कर तेका सपोर्ट कर पळयलें जाल्यार हें कांयच करिना स्वता देंवचो पडलो। आतां देंवलो म्हण तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या साथीन आमी वांगडा चलया जाल्यार म्हाका दिसता आमचो उमेदवार जो आसा बाब मनीश आरोलकर हाच्या फाटल्यान तुमकां उबें रावपाची गरज आसा। ह्या आमदारा विशीं हांव कांय उलयना एकूच सांगता जो प्रोजेक्ट 40 लाखाचो बस स्टँडार घेतिल्लो PWDन तो प्रोजेक्ट हाणें GSIDCचेर घेतला बस स्टँडाचो 90 कोटी सॉरी 40 कोटी जो प्रोजेक्ट बस स्टँडाचो आमच्या हाजेर घेतला तो GSIDCचेर ट्रान्सफर करून 90 कोटीक केल्लो आसा। इतलें हांव तुमचे कडेन मुखार दवरता तें कशें जालें कितें जालें तो जायना टर्मिनेशन केलां ताचेर मुख्यमंत्र्यान कितें बरयलां हें जर कोर्टांत कोणी गेलो जाल्यार तेंय तुमचे मुखार येतलें कोणी RTI अंडर मागलें तेंय तुमचे मुखार येतलें कारण ह्यो गोश्टी शेवट हो पयसो जो आसता तो सगळो पब्लीक मनी आसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।